सरकार म्हणटा एग्रीकल्चर वाडटा, पूण सगळीकडेन शेत वेवसाय ना नपियत जावपाक लागला। सुमार 80 लोकांच्या पोटार आड येवन धारबांदोडेचो साकर कारखानो सरकारान बंद उडयला। तो बेगिनात बेगीन सुरू करात, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मागला। इथॉनॉल प्लांट येता म्हटल्यार कोले म्हातारे जातले अशें ताचें म्हणणें। दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान मंगळारा दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेस समिती कार्यालय मडगांवां पत्रकार परिशद घेतली। त्या वेळार ताणें सरकाराक उजरावन काडलें। शेतकार भाव गिरेस्त लोक न्हय, ते कश्ट करून पोट भरतात। फाटल्या उजो लावपाच्या घडणुकांनी ज्या शेतकारांचे काजू आंबे लासून काबार जाल्यात तांकां ताबडतोब अर्थीक मजत दियात, अशेंय फ्रांसीस सार्दिनान मागलां। आयकात। आता एग्रीकल्चर आमी पळयलें, एकंदर सांगतात एग्रीकल्चर वाडत आसा, सगळ्याक एग्रीकल्चर देंवत आसा। स्पेशली शुगर केन कितल्या फार्मरांनी रोयतात तें बंद केलां। आतां ते म्हणटा इथेनॉल प्लांट येतलो, तो इथेनॉल प्लांट येता म्हळ्यार तो जातो म्हातारो। सो ताचे पयलीं ही आसलो ती सुरू करात शुगर फॅक्टरी आनी बारबोरी वर्क आउट के हे मुखार हें करपाक, कित्याक सुमार 80 लोक थिंगा काम करतात ते वाचलां। 80 लोक तांची फॅमिली आहा, तांचें पोट भरपाक जाय, कोण परमनंट जाय ताका तुमी ट्रान्सफर करतले, एला कितें करपाचें। सो जाता तितली बेगीन ही शुगर फॅक्टरी सुरू करपाक जाय। आनी फाटले पावट हांवें सांगलें मंत्र्याक आनी डायरेक्टराक, जाच्यो काजू बाजू सगळीं लादले तांकां तोबाडतो तांकां ग्राफ दिते काजूचे, सो दॅट दे ऑलरेडी लॉस्ट for no fault of theirs. You should have given them compensation. पूण तें जालो ना, हें तरी तांकां ग्राफ आनी सायड बाय सायड वर्क आउट ऑफ देयर कॉम्पिटिशन। तेच भाशेन आमगे शेतकारी भावांची कोण म्हटल्यार अरे हो सारकीन तेच सांगता, हांव सांगता हो शेतकार दोड उगडीत कापून दोड उगडाय म्हूण, फाटली सोड्डाय लोकांक पयस पडलो नाय। सुरोड जालो, वायमोन जाल्यार पत्त सुरोड जालो। सारें बारी आपल्या पयशांक घेवपाक जाय। पयलीं कितें आशिल्लें, सारें सोय आशिल्लें, आतां 3 पावटी सुमार वाडला। ते म्हणटा पयलीं तुगे मागीर तूं घेतली, केवळ श्रीमंत लोक न्ही। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार।